जीएसटीन सापूच बारीक सारीक धंदेकार सोडल्यार तशें कोणाकूच सोडूना आनी सेंट्रलायज सिस्टम आशिल्ल्यान राज्य सरकारांक आपल्याक जाय तशी सूट दिवपाची सवलतूय ना. बरो धंदो करपी तियात्रां आनी नाटकां जीएसटीच्या जाळ्यांत येतलीं. पयलीं राज्य सरकार तांकां सूट दिताले. ड्रामा आनी नाटक जे गोंयान तियात्र जे गोंयान असले ते 500 रुपया सकयल जर तिकेट असली जाल्यार ताका एंटरटेनमेंट टॅक्स नासलो. आनी ह्यो ज्यो गोंयान शो जाताल्यो तेजी तिकेट काय 500 रुपया वयर आसनासली, त्यामुळे ते कोण टॅक्स भरनासले. ड्रामा आनी तियात्र आसा तांकां 18% टॅक्स आसा. बट प्रोवायडेड त्यांचो टर्नओवर वर्साचो जर 20 लाखा वयर जाता जाल्यार तांकां रजिस्ट्रेशन घेवपाक जाय आनी जाल्यार तांकां जीएसटी लागतलो. आनी ताच्या बरोबरच तांकां इनपूट टॅक्स क्रेडिटाचो फायदो मेळटलो. म्हणजे फाल्यां हॉल भाड्याक घेवपाक जे जीएसटी फारीक करतले किंवा सावंड सिस्टमाक फारीक करतले किंवा जे फाल्यां कलाकार सुद्दां जे आपले मानधन किंवा जे प्रोफेशनल चार्जीस आसा त्याच्या वांगडा जीएसटी चार्ज करतले हो तांकां सगळो इनपूट टॅक्स क्रेडीट मेळटलो. तियात्रीस म्हणटा जीएसटी लागल्यार धंदो काबार. येणावळ बरी दिसली तरी तियात्राक लागपी कितलेशेच गजालींचेर खर्च खूब जाता. येणावळ वांटून वता. प्रॉफीट मार्जीन सापूच कमी. हांव नको हो सरकार कितें चिंतीत पळयतो. तियात्रिस्तांक तो जीएसटी लायली जायत. तियात्रिस्तांगेलो फुडार कितें जाता तो त्या म्हज्यान कांय सांगूंक जायना. खंयचोय डायरेक्टर केदोळ डायरेक्टर जावन वर्सा 20 लाख जोटो म्हणशी आज सोड. तेणें 2 वर्स न्हू 3 वर्स देखून बरें देखून तियात्र करता जाल्यार ताका 20 लाख म्हणटा ते केन्ना मेळपाक. कित्याक तितूले ताका देसपे जाय कितूलो 20 लाख मेळ्ळे धर तूं 15 लाख गेले देसपे जाय. 5 लाखांत उरले सगळे ताका मेळो आसता. जायते आहा थोडे रीण काटाय, थोडे भायले भांगर देखून दोन डायरेक्टर हिंगा हॉल बूक कोताय. हॉल बूक करपाक दूड जाय की तुलो पयसो हाडपाचे. थोडे बेकार आहाय ते डायरेक्टर जाले, थोडे काम कोताय गव्हर्मेंटान आहाय ते आहाय ऑल रायट तेंका चलवता. पूण तेंको देखून ही जीएसटी हारी करून जावपा ना. हारी देखून कोतो जाय ते रीण काड पडोले जीएसटी हारी करो. सो आनी त्या दिसा रीण आनी काय नाका. सो जीएसटी आनी खूंय फारीक कोतलो. बॉम्बे काफे बटाटोड हातो जाल्यार 2 रुपया जीएसटी हारी करता. तेका कोता येता कित्याक 100 बटाटो हाडून वयताय. आमी तियात्रीस कितें करतली ते बटाटोडे आनी आमगे तियात्रिस्तांच्यानी एक जायना. जीएसटी ती आमकां ना आनी ती आमकां तरी केली जायत आमी काबार. आमचे 20 lakhs न्हय ते 5 lakhs पासून जावपा व्हेरी डिफिकल्ट. आमी तियात्रीस खंयची सर एक तियात्र घेतात 30,000 जाल्यार तांतले 25,000 आमी पेमेंट करूंक पडटात दुसऱ्या म्युजिशनाक जावं त्या ट्रान्सपोर्टाक जावं त्या आर्टिस्टाक. आनी हेजेर तो 20 lakhs म्हणटा तो टर्नओवर केसोय जावपा जायना आनी आमकां जीएसटी लागपा जायना. त्या पासून तो सरकारा लागून मागता की तियात्रांक जीएसटी लावची न्हय. इतल्यार सोंपना. गोंयची कोंकणी मराठी आनी हेर फिल्मांय जीएसटी सकयल येतली. तांचेर जीएसटी 28%. मुवीजा बाबतींत जीएसटीन अशें आसा की तिकेट जर 100 रुपया सकयल आसा जाल्यार ताका 18% जीएसटी आसा. आनी जर तिकेट 100 रुपया वयर आसा जाल्यार ताका 28% जीएसटी आसा. 100 रुपया तिकेट दवरल्यार 32 आनी वयल्या तिकेटीचेर 22% फिल्म करतल्याक मेळटा. 100 रुपयांतले अर्दे थिएटराक, 18% जीएसटीक गेले आनी 32% प्रोड्युसराची वट्ट येणावळ. 100 वयल्या तिकेटींतले अर्दे थिएटराक, 28% जीएसटी आनी प्रोड्युसराक उरले 22%. नाटकां, तियात्र आनी गोंयच्या फिल्मांचेर लागतलो तो जीएसटी पळयल्यार वेवसाय म्हूण हो उद्देग परवडटलो काय ना हो खरो प्रस्न. ब्युरो वांगडा चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.